भिन्न विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांमध्ये मिक्सिंग फिक्सिंग, पक्षाचे कार्यकर्ते भोवतात विरोधी उमेदवारां सांगातान क्रॉस वोटिंगूच पावतले जैतिवंतांक मुख्यमंत्र्यान उक्तायला अदमास। लोकसभा वेंचणुकेंतल्यान कोणीच फाटी सरूना, मात शिरोड्यांतल्यान आनी मांद्रेंतल्यान एकेकल्यान घेतली माघार, ढवळीकराचेर हरकत घेवपी शिरोड्यांतल्यान सरलो फाटी। भाजपाच्या प्रचारा खातीर प्रधानमंत्री येता गोंयांत 10 तारखेक संबोधित करतलो कार्यकर्त्यांक। 2 लोकसभा आणि 3 विधानसभेचे 5 सीट भाजपाचे झोळयेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायला विश्वास। रस्ते खणून उडयल्यार जालो 1.5 म्हयनो, रात दीस लोकांक खावचो पडटा धुल्ल। नागजर फोंडेच्या थळाव्यांनी सरकारी कामाचेर उक्तायली तिडक। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो आनी हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। भिन्न विचारसरणीच्या 2 राजकीय पक्षांमदीं हे वेंचणुकेंत मिक्सिंग फिक्सिंग जालां। एका पक्षाचो मतदार दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराक मत दिवंक शकता। हो अदमास उक्तायला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान। तरी आसतना भौतीक सगळ्योच सुवात्यो भाजपाचे झोळयेंत पडटल्यो असोय विश्वास तो उक्तायता। म्हापशा पोट वेंचणुकेंत आनी लोकसभे खातीर काँग्रेसीक तेंको दितले अशें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान ह्या नादींच जाहीर केला। जाल्यार काँग्रेसीचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार सांगता मोगो पक्षान काँग्रेसीच्या 2 लोकसभा उमेदवारांसयत म्हापशा आनी मांद्राय तेंको उक्तायला। काँग्रेसीक सपोर्ट करता म्हणजे आमकां काँग्रेसीक दोनूय कडेन हांगा काँग्रेसीक थंय बीजेपीक दिस नॉट अ गुड हे डेफिनेटली we are concerned with Mapsa. I mean, we are not concerned with other. Because I've already started getting the foldstorms from MGP workers that they got a direction to support my candidature. So it's going to impact the bypoles, Mapsa and Mandre in a very big way, as well as in the parliament. When they have supported our candidature in North, definitely the message will go also in the south. आता ऐकात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें म्हणटा ते। ओके, हांव काल पुराय दीसभर मांद्रा मतदारसंघात आशिल्लो। काँग्रेसीन कितें केलां हें म्हाका खबर ना। आतां ते अजून ते काँग्रेस एमजी घोळ घालीत आसा, तांकांच अजून खबर ना आमी खंय कोणाक सपोर्ट करपाचो आनी खंय कोणाक फाटी काडपाचो, तेंचें कितें तरी चल्लां। हांगा आतां कोणी तरी थंय म्हापशान खंय तांकां सपोर्ट केलो, आतां ते थंय एमजीक सपोर्ट करता काय सगळे तर अपक्षाक सपोर्ट करता म्हणून म्हाका कळना। थंय बाबड्या त्या काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक मांद्रान बळीचो बकरोय करता जाल्यार म्हाका खबर ना। कदाचित तें तेंचें वयर फिक्सिंग चल्लां म्हणून आयकता हांव। म्हापशान तेंच्यांनी आतां जरी बरो तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन जरी आमच्या विरोधात जो आसलेलो कॅन्डिडेट सुधीर कांदोळकर, ओके, आमचो बाब जोशुआ डिसोजा हो 100% जिखून येता। शिस्तबद्ध रित्या प्रचार जो आसा म्हापसा मतदारसंघांनी आमचो आसा, वेवस्थीत रित्या ते 100% आमी म्हापसा मतदारसंघ जिखता। शिरोडा मतदारसंघात परत हांगासरूय फिक्सिंग केलां म्हणून आयकोंक येता। म्हाका दिसता काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट बाब महादेव नायक हाजें कितें जातलें म्हाका खबर ना, कारण तेंचें कोणा कडेन फिक्सिंग कशें आसा हें हांव नकळो, हांव तितूर वचना। मात मोगोचो ज्येष्ठ फुडारी श्रीधर मांद्रेकार म्हणटा मांद्र्यात आमी अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकराच्या फाटल्यान, आमकां भाजपाय नाका आनी काँग्रेसय। तेंच्यांनी म्हटलें की 8 तारीख काय ते डिसिजन दिता। आयच्या पेपराचेर काय म्हटलें की आमी कोणाक सपोर्ट करतलो ते मागीर सांगता। तेव्हा तेंची तारीख जावनी, मी फुल्ली अपक्ष उमेदवारा बरोबर बिगिनिंग पासून 6 म्हयने आहा। मांद्रेच्या प्रचाराचेर नदर मारीत जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार वा ताचे समर्थक भाजपाच्या दयानंद सोपटे फाटल्यान दिश्टी पडना। काँग्रेसीच्या बाबी बाक्कराक काय अपक्ष जीत आरोलकराक तांचे समर्थन। शिरोड्यात मात बरेच काँग्रेसीचे वावुरपी सद्याक भाजपात गेल्ल्या सुभाष शिरोडकरा फाटल्यान भोंवतना दिश्टी पडटात। सुनील बाब, तुम्ही बीजेपी जॉईंट जाले काय सपोर्ट करता? आम्ही डायरेक्टली सपोर्ट करता। जॉईंट जावन अजून बीजेपी ना जॉईन जाले। ओके, किती कारण जालें अशें? कारण म्हणजे आमी जेन्ना फाटी मुवमेंट केल्लो तेन्ना श्रेष्ठीन जो आमकां कितें उतर दिल्लें तें तिणी उतर पाळना, आनी जाका आमी 2 वर्सां पयलीं रिजेक्ट केल्लो, म्हणजे मायनिंगा भितर रिजेक्ट माल म्हूण आसता तो काडून भायर उडयतात, तसलो हो महादेव नायक, ताका शिरोडा सगळ्या लोकांनी काडून भायर उडयल्लो, ताका हाडून तिणी तिकेट दिली। आनी आमी पयलींच सांगिल्लें की महादेव नायकाक तिकेट दित जाल्यार आमी पार्टी बरोबर ना म्हणून। काँग्रेस पार्टी कडेन आमी प्रपोजल दिला की आमकां एक न्यू फेस दिया म्हणून,
आनी थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार की तेणें आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना भलत्याकच तिकेट दिली जी म्हाजे आमच्या लिस्टानूच नाशिल्लो आनी आमकां केन्नाच विश्वासान घेवना तेन्ना आमी आज डिसिजन घेवपाक स्वतंत्र जाले। आमी सगळे पंच मेंबर हांगा सुनील आसा, रामदास आसा, मागीर कमलकांत गावडे आसा, तशेंच शिवानंद, आमी सगळे काँग्रेसीक वावरताले ते आज सगळे बीजेपीक भावूक तेका दिवपा खातीर आमी आज भायर सरले। मांद्रेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार, शिरोडेच्यान कृष्णा नाईक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। निमण्या दिसा फकत 2 उमेदवारांनी वेंचणुकेंतल्यान माघार घेतली। एकल्यान मांद्रेच्यान जाल्यार दुसऱ्यान शिरोडेच्यान। लोकसभा वेंचणुकीची उमेदवारी कोणेच फाटीं घेवंक ना। ह्या कोतान 23 एप्रिलाक 12 उमेदवार लोकसभा वेंचणूक लढटले जाल्यार 16 जाण मांद्रे, म्हापशा आनी शिरोडेच्यान विधानसभा पोटवेंचणुकीच्या मळार लढटले। उत्तर गोंयच्यान सगळ्याचे सगळे 6 उमेदवार लोकसभा वेंचणूक लढयतले। काँग्रेसीचो उमेदवार गिरीश चोरणकार, भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक, RPIचो अमित कोरगांवकार, आम आदमी पक्षाचो प्रदीप पाडगांवकार, अपक्ष उमेदवार ऐश्वर्या साळगांवकार, अपक्ष उमेदवार भगवंत कामत हे झुजा मळार देंवल्यात। दक्षिण गोंयच्यानय 6 उमेदवार लोकसभेचे झूज लढपाक तयार जाल्यात। काँग्रेस उमेदवार फ्रांसीस सार्दीन, भाजपाचो उमेदवार नरेंद्र सावयकार, आम आदमी पक्षाचो एल्विस गोम्स, शिवसेनेची राखी नायक, अपक्ष उमेदवार प्रकाश वांगणकार आणि अपक्ष उमेदवार मयूर काणकोणकार झुजाचे तयारीत देवल्यात। पोटवेंचणुकेत शिरोडेच्यान फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टीच्या हरिश्चंद्र नायकान माघार घेतल्या। दीपक ढवळीकाराचे उमेदवारीचेर ताणें हरकत घेतल्या, पूण ताणें आपली उमेदवारी फाटीं घेतली। आता काँग्रेसीचो उमेदवार महादेव नायक, भाजपाचो उमेदवार सुभाष शिरोडकार, मगोपाचो दीपक ढवळीकार, आम आदमी पक्षाचो योगेश खंडेपारकार, गोवा सुरक्षा मंचाचो संतोष सतरकार वेंचणूक मळार एकमेकांक टक्कर दितले। मांद्रे जावपी पोटवेंचणुकेत अपक्ष उमेदवार विजय वेर्नोडकारान उमेदवारी फाटीं घेतली। आता भाजपा उमेदवार दयानंद सोपटे, अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकार, काँग्रेसीचो बाबी बागकार, गोवा सुरक्षा मंचाचो स्वरूप नायक एकामेकांच्या विरोधात झुजताना दिसतले। म्हापशेचे पोटवेंचणुकेंतल्यान मात कोणेच उमेदवारी फाटीं घेतिल्ली ना। काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकार, भाजपाचो जोशिआ डिसोजा, आम आदमी पक्षाचो शेखर नायक, राष्ट्रवादीचो संजय बर्डे, गोवा सुरक्षा मंचाचो नंदन सावंत, अपक्ष उमेदवार आशिष शिरोडकार आणि सुदेश हसोपीकार मैदानात देंवल्यात। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक 5वे फावट वेंचून येतलो जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान नरेंद्र सावयकारूच परतून वेंचून येतलो। गोंयचे लोकसभेचे दोनूय सीट भाजपाकूच मेळटले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विश्वास उक्तायला। पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। काँग्रेसीच्या उत्तर गोंयच्या उमेदवाराचेर टिका करतना प्रमोद सावंत म्हणटा, हो दक्षिणेच्यान आयात केल्लो उमेदवार। भाजपात येवपाक इत्सूक बरेच उमेदवार आसात, जांकां स्वता जावन येवपाचे आसात आनी येवं येता, पूण कोणाचेर बळजबरी करचे नात अशें ताणें सांगलें। श्रीपाद भाऊ भारताचे आयुष मंत्री हे 5वे फावटी उत्तर गोंयांतल्या निवडणुकेक वता। तुम्ही जर पळयत पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी लोक सुद्दां म्हणजे भाऊ सारकेल्या शुद्ध चारित्र्यवान मनशाचेर आणि ज्यांनी गेली 20 वर्सां ज्या पद्दतीत कार्य उत्तर गोंयांत आणि देशभरय केलां ताच्या खातीर लोक सगळे त्यांच्याकडे आकृष्ट आसा। दुसरे वाटेन त्यांच्या विरोधात आसपी जर तुम्ही काँग्रेसचो उमेदवार जर पळयलो तांकां उत्तर गोंयांतल्यान एकूय लायक उमेदवार काँग्रेसीक मेळोंक ना की भाऊच्या विरोधात उबो करपा खातीर। तांच्यांनी कोण तरी दक्षिण गोंयांतल्यान जेका इम्पोर्ट करून उत्तर गोंयांत हाडला, सहसा अशें जायना तेच्यांनी हाडला। म्हाका दिसता फाटल्या खंय तरी फातोड्यानूय इलेक्शन हरलेलो, पणजेनूय इलेक्शन हरलेलो, हांगाय हाडटलो। परत थोड्याच दिसांनी पणजेची निवडणुका येता, परत एकदा तरी पणजेन उबो रावचो, परत भारतीय जनता पार्टी पणजेन ताका हारयतली। उबो रावंक जाय, तेणी रावचो मुद्दाम म्हणून हांव आतांच सांगता। ते आतां परत फॉर्म भरपाचे बीन बेगीन जर निवडणुका लागली जाल्यार तेणी बेगीन रावचो। तुमी दोगांयकूय कंपेर करीत जाल्यार 100% जे आसा हो भाऊचो विजय निश्चित आसा, कारण ज्या उमेदवाराक कोण वळखयना उरलेले थोडे उत्तर गोंयांतले हे ऑलरेडी भाऊक सपोर्टूय करतात, थोडे जाण येवपाच्या वाटेर आसात, थोडे जाण भाऊ वांगडा आमी येताय म्हणून सांगतात। पण आमकां दुसऱ्या पक्षांतल्यान आमी स्वता जांकां येता तांकां वेलकम करता, आमी कोणाक हाडिवंक ना। केंद्रात 10 वर्सां काडल्या उपरांतय जाका लोकांनी न्हयकारलो
त्या जाणट्या उमेदवाराक दक्षिण गोंयची तिकेट कशी कितें दिली कळना अशें प्रमोद सावंत म्हणटा. ताका वेंचपा फाटलें लॉजीक कळना अशें ताचें म्हणणें. पळयात. आमचो उमेदवार बाब ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर गेली 5 वर्सां एक्टीव MP म्हणून काम करता, जेचें वय 51 वर्सां. काँग्रेसीन उबो केल्लो आसा फ्रांसीस सार्दीन, जेचें वय 74 वर्सां. म्हाका खबर ना जेका काँग्रेसीनूच स्वता तेज्या पयलींच्या इलेक्शनाक रिजेक्ट केल्लो. गेले 10 वर्सां तो खासदार आसलेलो आनी 10 वर्सां खासदार आसतना सुद्दां काँग्रेसीन ताका टिकेट फाटले फावटी निवडणुकेक दिवंक नासली. तांचो काँग्रेसीचो बरो खडेगांज लिडर रेजिनाल्ड हाका टिकेट दिल्ली. काँग्रेसीन स्वता ठरयल्लो की हो निश्क्रीय आसा, हाका परत टिकेट दिवन कांय उपयोग ना आनी ताका परत कित्याक हाडलो हें म्हाका खबर ना. गेली 5 वर्सां जेचो कोणा कडेन संबंद ना आनी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकराची 5 वर्सांची कारकीर्द आनी जर सार्दिनाची 10 वर्सांची कारकीर्द जर तुमी कंपेर करीत, जेका आमी म्हणटा की MP लेडचो फंड्स जो आसा हाजें युटिलायजेशन जर पळयत, मुद्दामून चार्ट काडून पळयत, हांवें मागयला म्हाजे कडेन, हांव डिटेल्स दितलो आशिल्लो पण म्हाजे कडेन पावलो ना आज. ओके, जर आमी पळयत डिटेलान जाल्यार 100% फंड युटिलायज करपी बाब नरेंद्र सावयकर सगळ्या बाबतींत. बट 10 वर्साच्या कार्यकाळांत 60% सुद्दां फंड्स जो आशिल्लो हो ताणें लोकां खातीर वापरलो ना. 60% पयशे परत गेले. हें कित्याक? तर लोकांचो एप्रोचूच ना. लोक कोण मागोकूच वचूंक शकना. ज्या मनशाचो एप्रोच आसलो जाल्यार तेज्या कडेन मागतले. म्हणजे जेका सुयेर सुतूकच ना, एकदां निवडून येयलो काय दिल्लीत गेलो परत लोकांक मेळत ना. वायस वर्सा आमचो कॅन्डिडेट आमचो MP एट प्रेझेंट नरेंद्र सावयकर सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जरी म्हटलो नरेंद्र हांगा यो म्हटल्यारूय वता. म्हणजे खंयचें आंदोलन आसलें जाल्यारूय ताका एड्रेस करूंक वता. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मतदान हो लोकशायेंतलो पवित्र हक्क. दर एकल्यान तो निभावपाकूच जाय. लोकसभा वेंचणुके निमतान कुंकळे वाठारांत मतदान प्रक्रियेचेर जागृताय घडोवन हाडली. ते खातीर साश्टीच्या मामलेदार कार्यालयान फुडाकार घेतिल्लो. कुंकळे महाविद्यालय आनी कारे महाविद्यालयान तांकां पालव दिल्लो. एक मत म्हटल्यार भारत घडोवपाची प्रक्रिया. मतदान हो भारतीय नागरिकाचो हक्क. तो कोणाच्या हांयसाक बळी पडनासतना वा भियेनासतना बजावपाक जाय. जाका मत दितात ताचें काम पळोवनूच मत दिवचें. जात धर्म पळोवन न्हय हाची जाणविकाय आयोजकांनी करून दिली. कुंकळच्या पालिका सभाघरात जाल्ले हे कार्यावळीत पयले खेपे मतदान करतल्या विद्यार्थ्यांनी मतां उक्तायली. Informed voters. Informed voters means you should be aware of whom you are voting for. Just don't go by the name or some relations or some religion or some caste. You should know whom you are voting for. What the person has done for the country. What the person has done. Is it because that is what we do. We know that even in a simple college election we put so much of our head and brains to understand whether the person is right or wrong. Now this is an election for the country. So you can't take it so lightly and say that okay, I will go on the spot and decide and let's see whichever symbol I like I will vote and come. I've heard these type of statements, but it's not right. You have to be informed. My generation, your generation is responsible for what is happening in the country. And you are the future of the nation. This is the statement that you have been hearing from a long time. That youth are future of nation means what? Means it is you who are responsible to decide what is happening in our country. This program was very nice. It was conducted by ERO 34 Kunkulam constituency. The talk was given by Mrs. Nagadgarni. It was very nice. It was based on the ethical responsibility of everyone to elect, to cast their vote. But it is a duty and a responsibility of everyone who is below 18 years of age, above 18 years of age to vote. Today we participated in this program. It was very nice. We learned a lot about ethical voting. It is our responsibility to vote of every citizen of India who are eligible, who are above 18 years to vote. It is not a holiday. It is our responsibility to vote. So I would like to request everybody, all the citizens to vote. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.
आयतारची रात नावेलकारांक काळखांत काडची पडली. एका ट्रकान ट्रान्सफॉर्मराक धपको दिल्ल्यान हो प्रसंग आयलो. नावेली तिट्यार ड्रायव्हर ट्रक फाटीं घेतालो. चुकून ताचो धपको फाटले वटेन आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक बसलो आनी खांबे वांकडे जाले. परिणाम नावेली वाठारांतली लायट खंडीत जाली. रातच्या 1:30 सुमार हो अपघात जालो. खरें म्हणल्यार नावेलीचो हो तिठो वाहनां आनी लोकांनी गजबजिल्लो आसता, पूण त्या वेळार रस्त्यार कोणूच नासलो. वीज मंत्री निलेश काब्रालान स्थळार वचून पळोवणी केली. त्या उपरांत लायट आयली. दुसरे खेपे अशे तरेची घडणूक घडची न्हय देखून हो ट्रान्सफॉर्मर दुसरे कडेन व्हरपाचो यत्न चालू आसा. आनी रातभर लायट ना. मागीर आमचे फोन मारले येयले, रातभर काम केले, पुलिसेन जाय सपोर्ट केलो आनी आमचे ट्रकवाल्या दवरलो. सो आतां ट्रक दिता पुलीस स्टेशनार. मेन प्रॉब्लम कितें चड कन्सेशन जाता. हे आतां बेलगांवचो रोड बंद जाला. आख्या कारवारचे रोड एकूय हेल्थी मेकर येवचे सगळे मागणी आसलोले हे कडेन PW मिनिस्टरा कडेन कितें कोण हे डायवर्ट करपाक जाय. हायवे हिंगा आमकां आतां हायवे काम करूं मेळना तेंकां. कांय करूं मेळना. सकाळचो आतां ते बाबी रात सोन आमी हांय आमी सकाळीं 5 गेले घरा परतून 7 येयले ती. सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की कितें पूण करून हें आमकां मातशें रिलीफ करपाचें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा इंजिनियर येयले आनी म्हणपाक लागले सिन्स इट इज अ चर्च प्रॉपर्टी सो चर्चीक परमिशन घेवपाक जाय. बींग एन एटर्नी आय सेड आय हॅव टू आस्क द परमिशन ऑफ द पॅरिश प्रिस्ट हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ आफ्रिका. सो पॅरिश प्रिस्ट केम टू सी एंड ही गेव हिज ग्रीन सिग्नल सिन्स इट इज फॉर पब्लिक युटिलिटी फॉर पब्लिक बेनिफिट. ही सेड यू कॅन ब्रिंग इट बिहाइंड नो प्रॉब्लम. दे विल शिफ्ट द ट्रान्सफॉर्मर around about 3 meters behind and then it will be clear. So we are trying to, with the help of the property of the church, we are trying to shift it. So हे पुतून जाता accident. And a small modification करून हांगा अंडरग्राउंड केबलिंग बारीक एकूच स्पॅनाक करपाचें आसता. कित्याक पुतून डीपी स्ट्रक्चर जर वयर दवरलो जाल्यार पुतून मोडपाचे चान्सीस आसा आनी लोकांक मागीर लावेलीकार मागीर बॉम्ब मारपाचे आसा. सो दॅट इज वाय वी आर ट्रायंग टू डू अ स्मॉल मॉडिफिकेशन इन द एक्झिस्टिंग वर्क ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. इन हाफ ऑफ इट इज गोइंग ऑन. एडिशनल आयटम्स विल बी ब्रॉट फ्रॉम द स्टोर. डिपार्टमेंटली लेबर रेटीन काम करता. ताका आतां रिस्टोरेशन ऑफ लायन बाय पुलिंग ते बँड जाता ते ओडून ताका स्टे घालतले टेम्पररी आनी फाल्यांच्यान मागीर ताचो एस्टिमेट करून विदिन नेक्स्ट 3-4 days एटलीस्ट तें काम चालू जातलें. निलेश काब्रालान ह्या संबंधात नियाळा खातीर घेतिल्ली बसका सध्या वादाचो विशय जावन रावल्या. निलेश म्हणटा काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपात हाडपा खातीर ही बसका नाशिल्ली जाल्यार पावसांत अशे तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाचेर उपाय येवजण काडपा खातीर ती बसका आपयल्ली. ह्या विशयाचेर वेंचणूक आयोगा कडेन चर्चा करतलो अशें निलेश काब्राल म्हणटा. I was just called by office of somebody where why are you taking review meetings asking me. I said people are suffering. What do you mean review meeting? I will bring Congress candidate, BJP candidate, all candidates and I will tell them that we have no problem taking review meeting because we are suffering. If there is no light now, who is going to take review meeting? If I don't take, who will take? Politics is separate. So I just told them that we have to start taking review meetings because monsoon is going to become a headache for us. Your quote is up to 26th of May and if I don't take review meetings, who will get these works done? In the May, we are going to suffer more if we don't do works now. If review meetings don't happen, who will do that? And ultimately, review meetings have to be done to see the interest of the people. हांवें एका पावर सेक्रेटरी सांगला की रिव्यू मिटींग घे. म्हाका घेवपाक म्हाका आज मेसेज येयला की तूं रिव्यू मिटींग घेना हांव नको कित्याक जाय. आनी हांव इलेक्शन कमिशनर वचून मेळटलो आनी विचारतलो रिव्यू मिटींग आमी कितें न्यू टेंडर काडना. आमी ओन्ली हे कितें जाय आमकां आतां पावसा पयलीं कितें जाय लोकांक त्रास जावपा येना तेच रिव्यू मिटींग घेवपाक पडटा. कॉन्स्टिट्युन्सी वायज रिव्यू मिटींग घेता. आमी काय BJP फीत काय लावना आनी वचोना की हें कर म्हणटा. इट इज एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट वी हॅव टू डू आवर ड्युटी. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. मतदानाची तारीख लागीं पावता तसो प्रचार बसकांचो आंकडो वाडूंक लागला. घराघरांनी भेट दिवपाकूय उमेदवार आनी तांचे कार्यकर्ते प्राधान्य दिवपाक लागल्या. मारुया एक भोंवडी गोंयच्या वेंचणूक मळार. तुजें मत कोणाक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवारा 10 तारखेक गोंय भेटेर येता. बांबोळेच्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जावपी जाहीर सभेत मोदी भाजपा कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतलो. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हे विशीं माहिती दिली. 10 तारखेर बुधवार दीस सांजे 4 वरांचेर
प्रधानमंत्र्याची जाहीर सभा ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलान बांबोळे हांगा दवरलेली आसा आनी ती जाहीर सभा आमी दोन्ही मतदारसंघाची ही थंय जातली. हे तयारी खातीर प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्याच्यो बैठकी सुरू जाल्यो आनी काल पर्यंत सगल्यो बैठकी घेवन सोंपल्यो. वेचून येतकीर वाळपयच्या प्रश्नांक प्राधान्य दितलो अशें आश्वासन भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान वाळपयकारांक दिलें. श्रीपाद नायकान सोमारा वाळपय मतदारसंघात भोवून प्रचार केलो. ह्या वेळार थळावो आमदार विश्वजीत राणे हजर आशिल्लो. वाळपयची डेट आमी पोस्टपोन केली, वाळपय आनी पर्यांची, आनी ती पर्यांची काल जाली. उत्कृश्ट प्रतिसाद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मेळ्ळो, लोकांच्या माध्यमातून मेळ्ळो आनी आज वाळपय म्हाका खूब खुशी भोगता. ज्या पद्दतीन ह्या मतदारसंघाचो विकास जावचो त्या नेटान आमच्या मंत्र्याचें काम सुरू आसा आनी आमी पूर्णपणे ताच्या सपोर्टान आसा. जे जे कितें वाळपय जाय आतांच काही गोष्टी उलयल्ल्या आमी. बेगीन इलेक्शन सोंपलें की लगेच फाल्यां गेल्या न्ही, ते फाल्यां सोंपलें की लगेच दुसऱ्या दिसाच्या सगळ्यो गोष्टी पूर्ण जातल्यो आनी खूब गोष्टी आसतल्यो. पण तुम्ही जे कितें तुमच्या गांव प्रत्येकाच्या गांवांत पंचायती जे जे कितें करूं जाय, म्युन्सिपालिटीन जे जे करूं जाय, जे जे जाय तुम्ही बाबाक सांगात. रोजगार, उदक, लायट आनी हेर प्रस्न प्राधान्य क्रमान सोडोवपाचें उतर भाजपाचो मांद्रेचो उमेदवार दयानंद सोपटेन मांद्रेकारांक दिलें. भाजपान सोमारा मांद्र्या बूथ कार्यकर्ता संमेलनाचें आयोजन केल्लें. ह्या संमेलनात सोपटे उलयतालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोणे हजर आशिल्लो. या मांद्रे मतदारसंघात बेकार माझे भाव भयण आसात, ताका खंय तरी एक नोकरी मेळोवन दिवपाची जबाबदारी ज्या इलेक्ट म्हणजे आमदाराचेर आसता, त्याचे खातीर खटपट करचो पडटा. या मतदारसंघाचो उदकाचो प्रश्न आसो, लायटीचो प्रश्न आसो, बेरोजगारीचो प्रश्न आसो, ताका खंय तरी एक चालना दिवपाक जाय, प्रायोरिटी खंय तरी. राजकीय गोष्टी राजकीय उत्तर दिवचें पडटा. ते उत्तर आम्ही दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकराक भारतीय जनता पार्टीन घेवन दिल्ले आसा. तुम्ही दयानंद सोपटे उडोवपाक बंद करा म्हणपाचें, कारण तुमकां उडोवपी ह्या मतदारसंघात कोण ना. भारतीय जनता पार्टी घडोवपी ह्या मतदारसंघात कोण ना. हो भारतीय जनता पार्टीचो पालेकिल्लो आसा आनी आमी तो परत एकदा सिद्ध करतले की हो भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ आसा. भाजपाचो शिरोडेचो उमेदवार सुभाष शिरोडकरान सोमारा घराघरांनी वचून प्रचार केलो. ह्या वेळार भाजपा बरोबरच काँग्रेसीच्या कांय वावुरप्यांनी ताच्या प्रचारात वांटो घेतिल्लो. काँग्रेसीच्या वावुरप्यांचो तेंको मेळिल्ल्यान शिरोडकराची बाजू मातशी भक्कम जाल्या. पळयात. आज ही फाटल्यान गर्दी पळयली जर जाय तातूंतल्यान लोकांचो सहभाग दिसून येता. हांगसर आमगेले चारय गांवाचे लोक जे आसात ते आसात. पंचवाडीचे लोक आसात प्रामुख्यान, आमच्या शिरोडेचे आसात, बोरयेचे आसात. नॉर्मली डेली सादारणशे 300, 400, 500 असो पर्यंत आंकडो भोंवपा लोकांचो सहभाग जाता. आणि फक्त भोंवपूच न्ही, त्या बरोबर आपापले सोयरदार जे आसा पळय न्ही तांकां ती सोदीत वतात. खंय कोण म्हगेले मावशी आसा, कोण आते आसा, कोण मामा आसा, आणि त्यामुळे आमकां 15,000, 16,000, 17,000 अशी मताधिक्य मेळटले. आम्ही डायरेक्टली सपोर्ट करता. जॉईन जावन अजून बीजेपी ना जॉईन जाले. कितें कारण जालें अशें? कारण म्हणजे आमी जेन्ना फाटी मुवमेंट केल्लो तेन्ना श्रेष्ठीन जो आमकां कितें उतर दिल्लें तें तिणी उतर पाळयना. आनी जाका आमी 2 वर्सां पयलीं रिजेक्ट केल्लो, म्हणजे मायनिंगा भितर रिजेक्ट माल म्हूण आसता तो काडून भायर उडयतात, तसलो हो म्हादेव नायक. ताका शिरोडा सगळ्या लोकांनी काडून भायर उडयल्लो, ताका हाडून तिणी तिकेट दिली. आनी आमी पयलींच सांगिल्लें की म्हादेव नायकाक तिकेट दित जाल्यार आमी पार्टी बरोबर ना म्हणून. गट काँग्रेस कितें आशिल्लो तितल्यांनी फूल सपोर्ट भाऊक केला. आनी आमी सांगता फाटले फावटी भाऊ 5,000 मतांनी आयिल्लो, ह्या फावटी कमीत कमी मार्जीन ही 8 ते 10,000 मतां आसतली. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनान सोमारा काणकोण मतदारसंघात भोवून प्रचार केलो. पळयात. एक मंत्री जर सांगता ताका प्रधानमंत्र्याचो वेळच मेळना जाल्यार आनीक कितें उरलें असो प्रस्न गोंयचो आवाज हे संघटनेन विचारला. संघटनेन दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावयकाराचेर फोग काडला. पळयात. सध्या 2 जे MP आसा, एकटो 4 फावटी जिखला.
Shri Shripad Naik, and he was a minister also. What statement did he make? That I am not even getting an appointment with the Prime Minister. If a minister under Modi says I can't get an appointment, then what is the use of sending him again? If श्री नरेंद्र सावयकाराचो आवाज तर बंद पडलेलो पार्लमेंटान, जो आमचो गोंयचो आवाज जावपाचो आसा पार्लमेंट, जाल्यार वाय शूड वी मेक हिम गो अगेन? आमचे खबराकार महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, संदीप कामुलकार आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नागजर फोंड्या चलिल्ले गटाराचें काम थळाव्यांक त्रासाचें जावन पडलां. गटारां खणून माती रस्त्यार उडयिल्ल्यान फाटल्या 1.5 म्हयन्या सावन मुखेल रस्ते आडावल्यात. वाठारांत रावपी लोकांक रात दीस धुल्ल खावचो पडटा. गटाराचें काम केन्ना काय सोंपता आनी मेकळो स्वास घेवपाक मेळटा अशें लोकांक जालां. थळावो रहिवासी प्रेमानंद नायक सांगता, गटाराच्या कामाक लागून मुखेल रस्तो पुरायन खणून उडयला. ताका लागून रस्तोच बंद जाला. लोकांक आपल्यो गाडयो घरा कडेन हाडपाक मेळनात. लोकांक वेवस्थीत भोंवपाकय सुवात ना अशें ताचें म्हणणें. पळयात. गेल्ल्या वर्साक जानेवारी टू जुलय पर्यंत काम हो खड्डो आशिल्लो. तेन्ना मागीर कोण तरी पडले म्हणून मागीर तेंच्यांनी बंद केलो. आनी आतां हो 1.5 म्हयनो जालो खड्डो हो मारलेलो आसा. आनी खड्ड्याची रुंदी जी आसा ती हे ऑक्युपायड केल्ली आहा ही जागा रस्त्याची, ती 6 ते 7 मीटर रुंदी तेणी ऑक्युपायड केल्ली आसा पत्रे लावन. आनी लांबी आहा 30 ते 35 मीटर लांबी हो खड्डो. 10 मीटर डीप आहा, मोर देन 10 मीटर. आनी हे सगळ्यांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. ही 4-5 दुकानां त्रास जाल्या सामक्यो. गिरायक ना, काय ना, लोकांक येवपाकच मेळना. लोकांक येवपाक मेळना. आतां सद्या लोकांक कोणाकच चलोवंक मेळना. ना स्कुटरय वचोंक मेळना, काय ना. सगळें ऑक्युपायड करून बंद करून दवरलें आनी शांती सुस्ती केल्ली आहा. तितून पंच, पंचायत, प्रशासन कोणूच तेजेर लक्ष घालिना. नागजर कुर्टी हें धुल्लेमय जाल्लें आसा आनी तेका उदक सुद्दां सेवरेजीचे हे प्लांटा लागून उदक सुद्दां मारिना. सगळ्यांक धोकादायक जाल्लें आहा. हेल्थाक धोकादायक. आमी कितले फावटी कंप्लेंट केली हेंचे कडेन, ते भिंत आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पदवी अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्यान जिवितांतलो म्हत्वाचो अध्याय सोंपलो. आतां संदी आनी आव्हानां अशा दोट्टी समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें. आधुनीक युगांत वावुरतना समाजा विशीं समर्पीत वृत्ती म्हत्वाची आसता. आर्चबिशप फिलीप नेरे फेरावान विद्यार्थ्यांक जिणेचो मार्ग दाखयला. नावेलीच्या रोझरी महाविद्यालयाच्या ग्रॅज्युएशन दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत आर्चबिशप फेर्रांव उलयतालो. आर्चबिशप फुडें म्हणटा, तुमकां जर कोणाचो अभ्यास करचो असो दिसता आसत जाल्यार अब्राहम लिंकनाचो करात. जल्मासावन दुख्ख सोंसपी हो मनीस निमणे कडेन अमेरिकेच्या इतिहासात नांव मेळोवन गेलो. Fortunate that you are graduating from an institution that has prepared you exceptionally well. You are now entering a new chapter in your life in an exciting world full of challenges and opportunities, amplified by the web and the revolution of connectivity. Rosary College has prepared you not just on the academic front, but to play your part in helping society to improve its quality of life. If you want to learn about somebody who did not quit, give up, this is the person, Abraham Lincoln, born in poverty. Lincoln was faced with defeat throughout his life. जिवितात फुडें वतना तुमी खंयचो मार्ग निवडटात हाका म्हत्व ना. खंयच्या मार्गार तुमकां चड समाधान मेळटा हें म्हत्वाचें. ज्या मार्गार फुडें वतना तुमच्यांतल्या सगळ्या क्षमतांचो पुराय विकास जातलो आनी जो मार्ग तुमकां तुमचे मोखी मेरेन पावयतलो असोच मार्ग निवडात अशें गोंय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक वरुण सहानीन सांगलें. Very different and very remarkable things, but it doesn't really matter ultimately what pathway you go on, as long as it's a pathway that gives you a sense of immense satisfaction, and as long as it's a pathway that allows you to achieve your full potential, that allows you to make your biggest and most meaningful contribution. नावेलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार.
आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.